सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी देव ही सगळी उतरां उलयलो. ताणी म्हणलें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या ठिकाणांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नान. मुर्ती घडू नाकात, वो वयर मळबार वो सकला प्रितुमेचेर वो प्रितुमे पोंदल्या उदकांनी आसात ते कसलेंच वस्तूंच्यो मुर्ती करूं नाकात आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां भोजूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पर, प्रेमाशेचो देव आनी म्हजो द्वेस कोत्तल्या थंय बापायच्या गुन्यांवांक, भुरग्यांक, नातवांक आनी पोंतवांक खास लायता. पूण म्हजो मोग कोत्तल्यांक आनी म्हज्या आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलोली काकलूत दाखयता. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव साप सुबे घेता त्या मनशाक खास लायनासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटून सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतां धुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोनींनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतलोल्या विदेशांनी. कारण 6 दीस भितर सर्वेस्परान रचलो स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातून आसा तितलेंय. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्परान संवसाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसांत लांबावक तुमी भोगच्याक. तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, पोटवार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लोतीक गोवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याचे घराची आशा दवरूं नाकात, तुमच्या पेल्याची बायलेची वो ताच्या चाकराची वो चाकोनीची वो ताच्या बैलाची वो ताच्या गाडवाची वो खंयच्याच ताचे वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजी उतरां सोम्या सासनाच्या जिविताची. म्हणया, तुजी उतरां सोम्या सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समूर्त सर बोरी. जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे. नेणट्याची जाणवाय. जबाब. तुजी उतरां सोम्या सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो. काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड. दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. तुजी उतरां सोम्या सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराची निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब. तुजी उतरां सोम्या सासनाच्या जिविताची. भांगरा परस निर्बेळ भांगरावून काळजाक तांची आस. मनवा परस पोळ्यांतल्या मनवावून ओदीक ते गोडवे. जबाब. तुजी उतरां सोम्या सासनाच्या जिविताची. उद्गार. Soy,
आनी उदार काळजान देवाचे उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वोंप्याची वोपार तुमी तर आयकल्या. राजाचे उतर आयकतात आनी तें समजनात ती वाटेर वोंपलेले बियां सारकीं देंवचार येवन तांचे काळजांत वोंपलोलें तें काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलोलें बी उतर आयकतात आनी रोखडींच तीं हुरपेन मानून घेतात तीं मनशां. पूण तांकां आपणा भितर पाळां नात आनी तीं थोडेच वेळ थीर उरतात आनी त्या उतराक लागून उपदेर आनी दुमाळो येवना फुडें तांचो बावाट रोखडोच हालता. कांट्यांनी वोंपलेलें बी उतर आयकतात तीं मनशां, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेची भूल उतर दांपून दवरता आनी तांकां पीक जायना. बरे जमनीर वोंपलां तें उतर आयकतात आनी समजतात तीं मनशां हें पीक दितात की एका 100, दुसऱ्याक 7, तिसऱ्याक 30. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल ओळ. बरे जमनीर वोंपलां तें उतर आयकतात आनी समजतात तीं मनशां. नियाळाक आदार. देवाक जाय आमी सगळ्यांनी त्याचे आनी आमच्या भाव भयणीची समोदान जिवंक. ह्याच पासत देव आमकां आपल्यो आज्ञा आनी उतर परगट करता. उक्त्या मनान आमी त्याच्यो आज्ञा आनी उतर आमच्या काळजान घेवंक जिवंक गरज. निमाण्या शुक्रारा दिसा आमचो ल्हान भुरगो इगोर्जेन भितर रडटा म्हूण भायर घेवन आयलो. भितर जेजूचे कोश्टा मरणाचे इतिहास परगट जातालो आनी भायल्यान आमचे थोडे तरणाटे आनी वाडलोले पर्यान व्हडल्यान खबरो करताले. हें पळोवन खूब दूख जाली. आयचे पयले वाचपांत देव आपलो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलोली काकृत आनी बासयलोलें देसांत लांब आवक भोगूंक दितलो म्हूण सांगता. केदो व्हड देवाचो मोग. स्तोत्रकारूय देवाच्या आज्ञा पाळटल्यांक देव सगलो संतोश आनी जाणवाय बासायता. शुभ वर्तमानान जेजू वोंप्याची वोपारांनी तांचें उतर काळजान घेवंक पीक दिवंक कसल्यो आडकोळ्यो मेळटात तें स्पश्टपणी परगट्टा. देवाचें उतर आमकां दर दिसा मिसा बलिदानांत, कुटुंबांत जावं खाजगी जिवितांत तरेन परगट जाता. कोण परी तें आमचे जिवितांत घेवंक पीक दिता. आमचें जिवीत कसली जमीन जाल्या, खडप, कांट्यांची वो बरी पिकाळ. पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तीन देवाचें उतर आमच्या काळजान घेवन तें सुभापणी जिवंक जायतें पीक दिवंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी दर दिसा देवाच्यो आज्ञा आनी उतर पाळून ताचे आशिर्वादाचो भागेली जावंक वावुरया.